सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. देवाक दिनवासून शर्ली आफोन्सो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. दुसरें इंतेसांव देवाक दिनवासून भेट भेटयता जुवेन्सियो फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक ही भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. एलित्या पेरेरा तेय आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची जण एकल्याची खासगी मागणी ह्या वेळार आमी देवा मुखार दवरुया. आयज पवित्र सभा बाग्योंत आल्फोन्सा आमच्या भारताचें बाग्योन तेजें परब मनयता. कितें भाशेन आमी सगळीं खुशाल जावया आनी आमच्या भारतान आमच्या गोंयान आनीकूय जायते सांत भक्त उपजूंक आनी आमकां जिविताची देख जावंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो देवाचें राज आमकां परगटूंक आनी देवाच्या राजाची आमकां सारकी म्हायती दिवंक जेजू जायत्यो वपारी आनी जायत्यो वस्तू उजार करता. कितें भाशेन ह्या दिसांनी आमच्यो वेगवेगळ्यो वेवसायो जेजू उजार करता. आयच्या दिसाक आमी कुंभार आनी नुस्तेकार हांकां सर करून देवाच्या राजाचेर नदर घालता. जायते फावटी आमी पवित्र सभेचे वांगडी कशे पवित्र सभेचें मिसांव फुडें व्हरूंक फाटीं उरल्या. असले आमच्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बो पवित्र देवा नितोळ निर्मळ काळजांनी बिराड करूंक तुका संतोश भोगता म्हूण जेजू वरवीं तुवें आमकां सांगलें. बाग्योंत आल्फोन्सा तुजे आंकवारीचे विनंतीन पवित्र आत्म्या वरवीं आमचीं काळजां नितोळ निर्मळ कर आनी तातूंत तिकाण करून राव म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियासाक सर्वेस्पराचें उतर पावलें तें हें: उठ आनी कुंबराच्या घराची वाट दवर. हांवें तुका कितें सांगचें आसा तें थंय तुका आयकूंक दितलो. म्हणटच कुंबराच्या घरा वचूंक हांव देंवलो. थंय तो चोरका घेवन आपलो वावर करतालो. तो करतालो तें मातयेचें आयदन ताच्याच हातांत बिगडलें. तेन्ना ताणें आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें: इस्रायलाच्या घराण्या, हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना? उलयता तो सर्वेस्पर: होय, जशें कुंबराच्या हातांत माती तशेंच इस्रायलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातांत. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. पोतून म्हणया: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. ओतप्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर.
जीव आसोसूर सर्वेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जाबाब, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. राजकारभाऱ्यांचेर विस्वास दवरूं नाकात. अशोक चोयंबाच्या मनशाचेर पातयेवन रावूं नाकात. तुका सोडूंक तांकां तांक ना. प्राण सोडलो म्हणटच तो बाबडो दुलींतलो आयलो दुलींत परतून वेता. त्याच वेळार सगल्यो ताच्यो मांडण्यो फिसकोटून गेल्यो. जाबाब, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रचला सोर्ग आनी प्रितूम, दोर्या आनी दोर्यांत आसा तें सोगलें. जाबाब, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. उद्गार. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगोड सर्वेस्परा. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून लोकांचे उरपोनजीक म्हळें, दुसरी सर्गीचें राज दर्यान मारलोली आनी सगळ्या जिन्साची मासडी धरतली एके रापणे सारकें. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासडी पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारान ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्यां मदलीं वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगठ्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात? ताणें म्हणलें, ओय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटच सर्गीच्या राजाचो दीस जालोलो, सर्गीच्या राजाचो शीस जालोलो जण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरन्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकारा सारको. ह्यो वेपारी सांगून सोंपयतच जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजू देवाचें राज परगट्टा आसतना वेगवेगळ्यो वपारी वापरतालो. आनी ह्या गेल्ल्या थोड्या दिसांनी आमी जेजूच्यो वपारी सर्गीच्या राजा विशीं ज्यो आयकता तातूंत वेगवेगळ्यो वेवसायो आमकां दिश्टी पडल्यात. आमच्या गोंयांत ह्यो सगल्यो वेवसायो आसात. गेल्ल्या थोड्या दिसांनी आमी शेतकामत्यांची खबर, शेताची खबर, नेराची खबर आयकल्या. म्हणटच शेतकारांची वेवसाय जे आसा तांकां लागू जाता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी कुंभाराची खबर आयकता. आमच्या गोंयांत कुंभारूय आसात जे आपल्या हातांनी माती घेतात आनी हे मातयेक आकार दितात आनी हे मातयेक आकार दिवन वेगवेगळी आयदनां ताची करता आनी आमी जायतीं जाणां ही मातयेचीं आयदनां आजून पासून वापरता. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमान नुस्तेकारांची वेवसाय आमकां दाखयल्या. नुस्तेकार नुस्तें धरतात, नुस्तें धरूंक वेगवेगळे तरेन आमचे नुस्तेकार, गोंयचे नुस्तेकार आसात ते भायर सरतात. आमी जायत्या जाणांनी नुस्तें धरलां आसतलें. धरलां काय तुमी? कितें वापरता आमी नुस्तें धरपाक?
तुमी नुस्तें धरपाक कितें वापरतात? घोडे वेवसाय तुमची नुस्तेकारांची न्हय, पूण जरी तर आमी आमची एक हॉबी कशी, आनी आतां पावसाचे दीस आमकां बरें दिसता बाराबर वचोन नुस्तें धरया, कितें करतात? गरी घेवन वयतात. ताका एक गरो आसा, ताका तांस आसा, बोडी आसा, गोरांटी, आनी गोरांटी घेवन बसोन थंयसर न्हंयचे धडेर गरावपाक बरें दिसता. एक बराबर कितलीं नुस्तीं लागतात? एक गोरांटेक एकूच लागता, कित्याक एक गरो आसा, एक गऱ्याक एक फारोवता. ताच्याहून जरी तर सुबेज जाय जाल्यार वेगवेगळे तरेचे नॅट्स आसात. थोडीं धाकटीं नॅटां आहा, थोडीं व्हडलीं नॅटां आहा, पागेर आहा, बरें उडोवपाक मेळटा तें, आनी तें उडयत जाल्यार तातूंत थोडीशीं नुस्तीं येतात. आनीक दुसरे तरेचीं पागेरां आसात, तीं लांब तीं, थोडीं आमच्यो मानसो ज्यो आसात थंयसर लायलेलीं आसतात. नुस्तें जें भितर सरता तें भायर सरता आसतना थंयसर फारोवता जाल्यार तेंय नॅट आसा. आमचे वेवसाय करतात ते नुस्तेकार, तांचे लागीं वेगळे तरेचीं नॅटां आसा, तीं आमी वापरना, पूण हे आमचे नुस्तेकार जे दर्यांत वेतात ते वापरतात. तीं नॅटां व्हडलीं, आनी तातूंत जायतीं असलीं सुतां विणलेलीं आसात, एकामेका भितर तीं विणलेलीं आसात. थोड्यो सायजी धाकट्यो आसात, थोड्यो व्हडल्यो आसात. ती हातीन करपाक जायना, वो हातीन बेश्टेच हातान ती उडोवपाक जायना, पागेर उडयतात तशीं. तांची तारवां जीं आसात तांकां वेगवेगळे तरेन तीं घालपाक आनी काडपाक मिशनरी आसा आयज, आनी आमचे नुस्तेकार आयज असली मिशनरी वापरतात. तातूंत भितर लायटी पासून वापरतात. आयज कोटान ताची केस पासून चलता, की थोडे जाण ह्यो लायटी वापरून फावो त्याहून चड नुस्तें धरतात. वो जें नुस्तें धरपाक जाय, सस्टेनेबली धरपाक जाय, ताच्याहून सगळें आसा तितलेंच काडून व्हरतात आनी काबार करून उडयतात. ही केस कोर्टान गेल्ली आसा. भाव भयणीनो, नुस्तेकारां विशीं उलयता आसतना आयज जेजू जेन्ना ह्या नुस्तेकारांची वो नुस्त्याच्या जाळाची खबर करता तेन्ना आमकां संदेश दिता. जे भाशेन ही व्हडलीं नेटां धाकटीं आमी फकत गोरांटी घेवन एक एक काडटा ते भाशेन न्हू. पवित्र सभा एक गोरांटी घेवन एकल्याक फारायता तसली न्हू, नॉट सिलेक्टीव, पूण सगल्यांक बराबर घेतात. दर्यान जें कितें आसा तितलेंय पडटा ते भाशेन व्हडलें नेट तें. तांकां ह्या नेटान हाडपाक, ह्या जाळान हाडपाक काम ह्या नुस्तेकारांचें. आनी ह्या पासत जेजू आपल्या शिसांकूय म्हणटा, हांव तुमकां मनशांक धरता तसले नुस्तेकार करतलो. म्हणटच तुमचें काम धरपाचें, म्हणजे सगल्यांक एकठांय करपाचें. वेगवेगळे भाशेन आमी तें करता जाल्यार जाळ हाची देख घेवन आमी सगळे तरेचे मनीस जे ह्या संवसारान आसा पवित्र सभा तांकां एक करता. देखून आमकां म्हणटात कातोलीक पवित्र सभा. कातोलीक म्हणल्यार युनिवर्सल, सगल्यांक. तर सगल्यांच्या तारणा पासत तांकां पवित्र सभेन हाडूंक जाय. सगल्यांच्या तारणा पासत जेजून जें तारण दिल्लें आसा तें तांकां पावतें जातलें जाल्यार जेजूची शिकवण तांणी घेवपाक जाय आनी बावतिजमान तांणी जेजूक मानून घेवपाक जाय. तेन्ना हें मानून घेतल्या उपरांत तांचें जिवीत कसलें जातलें ताचेर धरून निमणी जोडटी जातली. जशें आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, देवदूत आसात ते बरे आसात तांकां आनी वायट आसात तांकां कुशीन काडटले. ह्या नुस्तेकारांचें काम न्हू बरें आसात आनी वायट आसात, तांचें काम फकत धरपाचें. वेळेर हाडल्या उपरांत बरें आसा आनी वायट आसा तीं वेळेर आसात तीं करतात, आनी मागीर दुसरीं आसात तीं विकपाक वयतात. म्हणटच आमकांय जरी तर नुस्तेकारांचो उगडास करून आमी आमचे पवित्र सभेचें मिसांव आयज पडत जाल्यार आमकां धरपाचें आसात, तांकां बाराबर हाडपाचें आसात, तांकां कुशीन काडपाचें आनी उज्यान कोणाक उडोवपाचें आनी लोकांच्या मेजार खंयचे पावपाचे ते देवदूत करतले. म्हणटच जे कोण आपणाकूच देवाच्या हातान घालिना ही मातये भाशेन, हायच्या पयल्या वाचपान जशें आमी आयकलां तो कुंभार ती माती घेवन एक आयदण करतालो आनी देवान जेरेमियासाक त्या कुंभारागेर धाडलो, वच आनी पळय तो कितें करता तो. ताणें आयदण केलें आनी करता करता तें बिगडलें. कुंभार माती बिगडली, वो तें आयदण करपाचें बिगडलें म्हणून ती माती काडून भायर उडयना.
पूण परतून ती एक करता आनी आपलें तें चक्र जें आसा, तुमी जर तर कुंभाराच्या घरा पावल्यांत जाल्यार केन्ना कुंभाराक पळयलां जाल्यार तें चक्र आसा ताचेर ती आख्खी माती परतून घालता आनी दुसरे तरेन तें आयदन करता, ताका आनीक एक आकार दिता. आनी जेन्ना तो आकार जो जाला तो ताका बरो मानवलो, हय हांव हेंच आयदन करूंक सोदतालो, तेन्नाच त्या उज्यान हें आयदन घोट करता. एक फावटी त्या उज्यान गेलें तें आयदन मागीर कांय करपाक जायना, जे भाशेन ताका आकार दिला तोच उरतलो. आनी एक फावटी त्या उज्यान घालून तें कडक केलें, मागीर ताका आड्डोवपाक जायना, सकयल उडोवपाक जायना, तें फुट्टलें. आनी फुटत जाल्यार ते कुडके घेवन आमी परतून फॅविक्वीक लायनात, ते भायर उडयतात. जाल्यार भाव भयणीनो, आमचेंय जिवीत देव जेरेमियस प्रवाद्या वरवीं आमकां उगडास करता. देवाच्या हातान तुका दी, देव कुंभार आनी आमी ती माती, म्हणटच आमचो आकार कशे भाशेन देवाक जाय आनी देव खुशाल जालो जाल्यार आमचें काम जालें. पूण जरी तर आमी आमकां आकार दिवंक दिना, आमी घोट रावले उज्यान घातलेल्या त्या वाजा सारके, जाल्यार आमी मोडटले. हांव तर बरें आनी वायट आमचे मदें आसात. जांकां आमी वायट म्हणटा, आमी बरीं म्हणटा, तसले आसात. आनी खरेपणी वायट आनी खरेपणी बरें असलीं मनशां आसात. जाल्यार सगल्यांक आमकां एक जाडान देवान पवित्र सभेन उलो केला, आपोवणें दिला, एकठांय केल्या. तर हे पवित्र सभेंत आमी आसा तेन्ना जेजूचे शिकवणे वरवीं, एकामेकाच्या अणभवा वरवीं आनी एकामेका लागीं जो आमचो संबंद आसा त्या वरवीं आमी आनिकूय मनशांक आमचे पवित्र सभेन हाडूंक आमच्या जिविता वरवीं, आमच्या मोगा वरवीं आमकां देवाची कृपा हे भेटेन मागुया. गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38. C24. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोनवळ्या बापा, आल्फोन्सा तुज्या भाग्योंत आंकवारीच्या मोगान भरलेल्या जिविता पासत तुका आर्गां दिवन खालतेपणी निश्कळूंक बोली आमी तुका भेटयता आनी आमचीं काळजां खोतखोतीत मोगान पेटोय म्हूण मागता. हे परी तुजे भक्तिणीची देख घेवन आमचें जिवीत तुज्या दोळ्या मुखार सदां उक्तें म्हूण ओळखून सगल्या आमच्या करण्याची तुका मानता तसली भेटवणी करूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
सर्गीच्या राजा खातीर आपल्यान जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटाव. आपल्या ओरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तळपरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवान उत्सर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय, उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोरगो तुया. तुझ्या कुसानी पुरोशी कोणपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडूनारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर, बागयोन आल्फोन्सा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपद्वेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बागयोंत आल्फोन्सा, देवाच्या हातान माती कशी जाली एका कुंभाराच्या हातान आनी आपली आकारणी करून आपलें जिवीत देवाक भेटोवन बागयोनपण ताणें जोडलें. तर आमी जण एकल्यान आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून ताची सारकी आकारणी करून बागयोनपण जोडूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे तू संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे तू संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे तू संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुम्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. शाणे आंकवारीन उत्तम वांटो आपणाक वेंचून काडलो आनी तिचे लागचो कोणूच काडून तो व्हरचो ना. प्रार्थुया. भोव कोनवाळ्या देवा,
बागयोंत आल्फोन्साचो संतोसान आमी आज उगडास केला आनी सर्गीच्या जेवणान वांटो घेवन आमी दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं पातकाचें बोगसणें, कुडीची भलायकी आनी ओतम्याची घोटाय ह्या संवसारान आमकां दिवन सर्गीचे मोहिमेक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. घेऊया F13 पेज नंबर 91. F13. Share